काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरोन दिल्लो राजीनामो काँग्रेस हायकमांडान मानून घेतला। गोयचे प्रदेशाध्यक्षपद तात्पुरते खासदार शांताराम नायकाच्या हातान दिवपाचें थारला। गोय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हूण लुईझीनाचो कार्यकाळ ऑक्टोबरात पुराय जावपाचो, मात आमदारांक तो नाका जाल्ल्यान लुईझीनान राजीनामो दिलो। आता लुईझीन कडेक सरल्या उपरांत आमदार कशे काँग्रेसीचे सरकार करतात ताचेर हायकमांडाची नदर आसतली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर खासदार शांताराम नायक, रमाकांत खलप आनी ॲडव्होकेट यतीश नायकाच्या नांवाची चर्चा चल्ल्या। तातूंत शांताराम नायक फ्रंट रनर। सद्याक लुईझीन फालेरो, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार आनी खासदार शांताराम नायक दिल्लीत आसात। गोयच्या काँग्रेस फुडारपणाचेर हायकमांड कितें निर्णय घेता ताचेर काँग्रेसीची दिशा थारपाची। सद्याक काँग्रेसीन आपल्या संघटनात्मक वेंचणुकांक सुरवात केल्या। गट, जिल्लो आनी प्रदेश काँग्रेस कमिटी खातीर ऑक्टोबर मेरेन वेंचणूक पुराय जातली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।